शब्द म्हज्या आईच्या दिसाचे कश्ट आनी करणी तुका समर्पिता. तुज्या वडा मनाक म्हज्या बदकाच्या परीकपणाक म्हज्या जेसू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पसत बक्षी म्हजी समेश पदकां म्हजी पदक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या दी सायबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पदकान हांवें पडना जावच्याक तुजे पदे सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजी पदक्याची काकुळट कर. म्हाका पदक्याक बक्षी भगवंताचें विधान. सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव एका देवतेन ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तीर्सत म्हणटा. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पदकां खातीर मेलो जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मुनसबी करून घेतलो म्हूण हांव सत म्हणटा. ही सतां आनी कॅथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सतां हांव सत म्हणटा आनी उसारता. कित्याक तूं सस्नीक सतांनी जणवाय आनी तुवें ती उगडापिंग केल्यान तूं फटयनाय ह्या पटवण पडनाय ह्या बावार्थान जियोंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरतां. आमेन. बरोवशेचें विधान. सर्वेस्परा देवा तुज्या कृपेन सर म्हज्या पदकांचें बक्षाणें आनी हे जिणे उपरांत सस्नीक सूख जडटली म्हूण हांव बरोवसतां. कित्याक तूं सर पदवेदार विस्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसयलां ह्या बरोवशान जियोंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा सरस्त प्रासड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां. कित्याक तूं व्हरतो अपारिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जियोंक आनी मरूंक हांव कशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पदकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळटां. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सरस्त प्रासड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातळ करिना म्हूण आनी पदकाचे समय सुकयतली म्हूण तीर निश्चय करता. आमेन. म्हजे राणी आनी माये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजें तें दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजें कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवर नासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजी सास्त आनी वस्त म्हणल्या परी. सोमयेच्या बडव्यान मरयेक बरी काबार हाडली नमान मरयेक उठपेन भरले सोम तुजे सांगता आश्रय भितर तूं सदैव सदीं पॉल ज्या कुस्येन जीस आबळे सोमयेची साकर नमान मरयेक उठपेन भरले सोम तुजे सांगता आश्रय भितर तूं सदैव सदीं पॉल ज्या कुस्येन जीस आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरयेक उठपेन भरले सोम तुजे सांगता पॉल ज्या कुस्येन जीस भाग्यवंती देवाची माया पासो विनंती कर. प्रार्थुया येसुमिया बडव्यान बरी काबार दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टांनी कुर्सवरवीं जिवाणपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजे कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देवबडिया म्हज्या रकण्या सगळीं देण म्हाका दिला ताबेन म्हजी मत सोडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. सस्नाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दे समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सतमंतान देवाक सर्पदरा बापाक सर्गांनी प्रतिमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्यास पुताक आमच्या सुमयाक जो पयतत मेरी गर्भे संबलो अहंकार मरेतान जल्मलो 5 पदकाळ ताणें सोंसले ताका कुर्सार जडलो तो मेलान ताका नेके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो 3ऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवान जालो सर्गार चडलो सर्पदार देवपाच्या उजव्याक बसला तें तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक घेतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पदकांचें बक्षाणें कुडीचें जिवानपण ससण्याचें जिवीत. आमेन. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मरयेक उठपेन भरले सोम तुजे सांगता आश्रय भितर तूं सदैव सदीं पॉल ज्या कुस्येन जीस नमान मरयेक उठपेन भरले सोम तुजे सांगता आश्रय भितर तूं सदैव सदीं पॉल ज्या कुस्येन जीस
Naman Maria Grupen Berlesum Tujuh Sangat Asrem Bitartu Sedema Sedim Paul Jagus Shenjis Main Bapa kani Putra kani Pavitatmia अंदाचे मिस्टर पहिलं मिस्टर स्वामी जिजू पुनर्जीवन जाता आमच्या पासकींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे रास काही तुझी कशी सगळा जाता तशी संसारांचं नमान मिरे गुपेल बरले स्मृती संगता स्नेहिता सदैव सदैव कॉन्टेक्शन जिसो सरकार सरता
तिसरा मिस्टर पवित्रत्व अंकार मोरेचने अपostolaंचे देवता चौथा मिस्टर ओंकार मोरे कुर्यातले समय सरगार घेतात
सर्गा संसाराची राणी म्हणून कुरवार करतात. ये माझ्या जेजू आमची पातका आमकां बक्षी एम कोंडाच्या भुजांतले आमकां निवार समय सत्म्यांक सटकन तुजी काकुळतीची अतिगर्ज आसल्यांक सर्गार व्हरून पाय. नामारणीये काकुळतीचे माये नामन आमच्या जिवा अमृतानी बरोवशा तुका आमी उलो मारतां. आमी परदेशे वेचीं बाळकां ह्या दुखाच्या कोणत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका उदान करतां. तर आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर पडती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या कुशीचें सदैव फळ जिसूक आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी दुलोबी अवंकारी मरये भाग्यवंती देवाची माय आमपास विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्परा आमच्या रस्तारा तुझे समोर आम्ही आयल्या. जीवदातारा आमच्या पोसणारा तुझो वादा
आम्ही मागता ओवी तुझे ते कानसर्गीचे अमृत पिवंते जीविताचे जाऊ दिया दारानी बोलते आमचे हातेर मोगाचे सेवेचे सर्वेस पोरा आमच्या रस्तारा तुझे समोर आम्ही आयल्या जीवदातारा आमच्या पोसणारा तुझो आदार आम्ही मागता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता. नोवेनाच्या या 4थ्या दिसा हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. प्रत्येक जावन आयचो प्रधान याजक जावन हे भक्तीपणूच चलोवन व्हरूंक आमचे संगी आसा मनादी बाप आल्फ्रेड पिंटो. कटील पिरगजीचे प्रस्तुत विगार जावन आसात. गवांते पालाडका पिरगजीचे आमच्या मंगळूर DSCचे याजक विविध पिरगजांनी जायते वर्सां सेवा दिल्लो अनुभव तांकां आसा. कुटुंबाजिनी केंद्रांत सेवा दिल्लो अनुभव तांकां आसा. आमच्या कोडयाल DSCच्या वा मंगळूर DSCच्या कॅथेड्रलाचे विगार जावन ते आसले. आतां प्रस्तुत कटील पिरगजीचे विगार जावन आमच्या सवारेड्यांत आसात. किन्निगोळी पिरगजीन सेवा दिल्या, निवरुडे पिरगजीन सेवा दिल्या आनी आमकां हर एकल्यागे सट्टाव तांची वळख आसा. आज हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक तांचे लागीं विसारलेल्या वेळार मोगान ओपोवन हांगासर आसात. तांकां तुमच्या सुमेस्तांच्या ताळयांच्या आवाजा संगी मोगाचो स्वागत म्हणटा. यमिसाच्या बलिदानाचे तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन यमिसाचें बलिदान बेडयता सरिता मेल्विन मोनिस मुडबिद्रे, सुशांत स्टीव मॉरस नित्य दरवाडो, सियान स्मिथ मॉरस नित्य दरवाडो, मायकल डिसोजा आनी कुटाम बिंदूर, अन्ना फेर्नांडीस नावी मुंबई, लेन्सी ममता गोन्झाल्वीस आनी कुटाम कुवे, एरन रोड्रिगस बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां जावन हे मिसेचें बलिदान बेडयता. रेबेका सेरावो जल्मा दिसा संदर्भी मुंबय, लिली डिसोजा पवित्र काळजावाडो, फेलिक्स डिसोजाच्या बरी भलायकी फावो जाल्ल्या खातीर लीना डिसोजा काम्माजे. प्रत्येक तेसां बसोन मीस बेडयता मेबल सिक्वेरा नित्य दरवाडो, राहुल जॅक सिक्वेरान ऑटिझम पिडा गूण जावं आनी सुडाळ उलोवची कुरपा ताका मेळच्या खातीर. चार्लेट सल्डाना नवी मुंबय एग्जाम पावस जावचे खातीर. गरचालमा बसोन मीस बेडयता शर्मिळा सिक्वेरा नित्य दरवाडो, देवदेन ॲग्नेस सिक्वेर आनी वलेरियन सिक्वेराच्या आत्म्या बसोन मीस बेडयता शर्मिळा सिक्वेरा नित्य दरवाडो, देवदेन एप्रोझीन आनी सेबेस्टियन डिसोच्या आत्म्या बसोन मीस बेडयता मॅक्सिमा सिक्वेरा उर्वा, रेमेडी सेरापिन आनी अँड्री डिसोजाच्या आत्म्या बसोन मीस बेडयता लिली डिसोजा पवित्र काळजावाडो. ह्या सर्व तेसावां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची तेसावां मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. सुमयेची मजत करपा ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो देव बरो दीस दिवं तुमकां सोमेस्ता. सांज उता देवाच्या वार्षिक परबेक तयार जावन चलच्या नोवेनाच्या 4थ्या दिसा हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक हार्दिक स्वागत. देवाचे उपदेश बरोसाची जिणी जिवोव मार्गदर्शन म्हणल्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करता. देवान शिनाय पर्वताचेर म्हजे मुखान ताच्या लोकांचे जिवीत पवित्र जावच्याक 10 उपदेश दिल्ले. नव्या सोल्ल्यांत त्याच देवाच्या पुता जेजू क्रिस्तान मनशा रूप घेवन ह्या संवसारी येवन देवाचे 10 उपदेश 2 वर्त्या उपदेशा मुखांतर देवाचो आनी पेल्याचो मोग म्हणले द्वारी आमच्या जिविताक मार्गदर्शन जावन दिले. देवाचे उपदेश देवाची खुशी आमकां कळीत करतात. ह्या देवाच्या
कुशे प्रकार जिवंक आदार जावन आसात. भरोशाची यात्रेक जावन आमी फुडें समकतना देवाचे उपदेश आमकां भरोशाची जिणी जिवंक आदार म्हणून स्विकार करया आनी देवाच्या उपदेशा प्रकार आमचे जिवीत रुपीत करूंक जाय अशी कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, प्रस्तावनांत आयचो दिसाचो सारांश कितें म्हणलें तुमी येदोळसो आयकलें. परतो एक संदर्भ आमकां हें पवित्र बलिदान भेटोवंक. हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवच्या फुडें एक घडी भर आमच्या पातकांचो आमी उडास काडया. आमी पातकी म्हणून सांगया. हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनात चिंतून तणाव सरून वायट आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून पगे सदांच हांव कुवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, धर्मदूत सांज उदतात देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केली. ताज्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबरतान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो आनी अशें अख्या पृथ्वीचेर तुजे पवित्र सभा वाडत वसूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सांग पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या विनाशी कुडीच्या ओडण्याक तुमी काळजायशें करतल्या पातकान तुमचे वयर अधिकार चलोवंक नजो. तितलेंच न्हय, तुमचे कुडीचे खंयचेय सांदे तुमी पातकाचे साखरेक लायनाये. बदलाक मरणांतावन जिविताक पावयलेल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाची हातेरां म्हूण लेखून तुमकांच देवाच्या सेवेक समर्पून दिया. तवळ तुमी नियमशास्त्रकाल न्हय, बगार देवाचे कृपेकाल जियेतले त्या देखून पातक तुमचे वयर कसलोच अधिकार चलोवंक शक्य ना. इतलें म्हणटस तर कितें, आमी नियमशास्त्रकाल नांव बगार देवाच्या कृपेकाल आसम लेकून आमी पातक आदारीत म्हूण जालें काय ना, बिलकूल जालें ना. कोण एकल्याक खाल जावन ताची गुलाम साकरी करूंक तुमी काबूल जाशात जाल्यार ताचे तुमी गुलाम जातात म्हूण तुमी नेणात वे. गुलाम मोर हाडतल्या पातकाचे वा गुलाम नितीवंत करतल्या विधेयपणाचे, पूण देवाक अर्गां. एक काळार तुमी पातकाचे गुलामा वरी जियेल्यात, तरी तुमकां लाभलेल्या शिकवणेच्या सताक सगळ्या तुमच्या काळजान तुमी काल जावंक पावल्यात. पातकांतावन तुमकां सुटका मेळटस तुमी नितीचे गुलाम जाल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडपकार.
सर्वेश्वराचे नावे आमचो आधार. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. तोवर आवरांत आमी बुडतेली आसल्या उदकाचो लोट आमकां वडीत व्हरत आसलो. ताची बिरांक कोल्लारां आमचे वयल्यान गेल्या बागार रावची नातली. तांच्या घासान पडंग सोडी नातलो देव सदैव जावं. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. शिकारेकारांच्या पासांतले सुकून वेतिल्ल्या सुकण्या बरी आमी पासांतली सुटल्या. निजायकी पास निसारलो आनी आमी सुटल्या. जाणे सर्गानी संसार रचला त्या सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. सर्वेस्पराचे नावी आमचो आधार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सभे आसो. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून साधू सेवांचे तोंड दांपयले म्हूण आयकून फारिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखूच्या इराद्यान अशें सवाल केलें, मिस्त्री, नियमशास्त्राचो अति वर्तो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अति वर्तो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय ताजे सारको, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवादेचे उतर बांदून आसात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तेई मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या भावानो, धार्मीक भयणीनो, उपादेश म्हणटना आमकां उडास येता. आमच्या इस्कॉलांत सुरू जाता उपादेश, आनी उपादेश म्हळ्यार नियमां. आनी नियमां आमच्या इस्कॉलांत कित्याक ती केल्ली? सक्कड भुरग्यांनी एकच लेख एकाच रितीर बरें करून शिकोवन बरी तरबेती जोडून त्या इस्कॉलांत तावन तांच्या मुखल्या फुडाराक तांणी पावच जाय. सांगताच तांणी घरांत आसतना कशी आवय बापूय थोडी नियमां सांगतात,
आनी सडीत नियमां इस्कॉलांत कित्याक म्हळ्यार ताजे उपरांत आनी समाजींत जियोंक आसा. समाजींत जियेतना जर एकामेकाक गौरव दिवचे, एकामेकाची जबाबदारी समजून घेवची, आपणाची जबाबदारी समजून घेवची आनी ह्या इस्कॉलाक आयिल्ल्याचो उद्देश जाणा जावचो मस्त संगती आसात तांचो वांटापण. आनी अशें ह्या भुरग्याच्या इस्कॉलांत सर्वतोमुख अभिवृद्धी घे म्हणून कन्नडांत सांगचें आसलें. सर्व तराच्या अभिवृद्धी खातीर तांकां थंयसर ती तरबेती मेळटा. ते मूळ म्हणटा हांव, तें मूळ. अशें नियमां आदीं आसलीं. हम्मुरबी शासन ताजे तावनी थंयसर 10 उपदेशा पर्यंत नियमां आसलीं. आनी 10 उपदेश हे नियमां दिल्लीं. आज प्रत्येक तरान ह्या उपादेशा विशयांत 10 उपादेशा विशयांत आमी नियाळ करतना मोइजेन दोंगरार सिनाय पर्वतार सर्वेस्परान दिल्ले ते उपादेश ताणें हाडून इस्रायल परजेक दिले आनी वर्तें तें दायज तांकां जावंक पावलें. तांच्या आर्क पेटेंत ते 10 उपादेश आनी मानना तें थंयसर आसलें पवित्र तें तांकां. आनी ह्या 10 उपदेश म्हणटना आमच्या जिणेंत आमी हे 10 उपदेश विविध भाशेनी आमी समजून घेता, शिकता. इंग्लिशांत 10 कमांडमेंट्स म्हणटा, कोंकणींत 10 उपादेश. अशेंच म्हणटना तुळून ती पत्त अप्पणे म्हणचे, पत्त अप्पणे. सेमिनारींत 1972 इस्वेंत आमी गेल्ले हांव सेमिनारींत. आनी थंयसर थोड्याच तेंपान आमकां हे पत्त अप्पणे शिकयले. फादर वॉल्टर आल्बुकर्क आसलो, बारीक व्हरतो महान म्युजिशियन तो, अपुर्बायचो याजक, आमकां तरबेती दिल्लो तो. आनी ताणें शिकयतना तो म्हणूंक लागलो, हांगासर हें जेप तावनूच आयिल्लें तें पद ह्या कंतार म्हणा, कितें म्हणा ताका. आनी ताणें शिकयलें, सत्या सत्या आपणे पत्त देवेर कोर्तेर नंक सिनाई पर्वतडू बोईजे ना कायट म्हणून सुरवेर. ताजे उपरांत 1, 2, 3 अशें मुखारसून ताणें शिकयलें. आमकां अजाप ये तुळून ती म्हणटात गी म्हणून. आमी चिंतलें कितें म्हळ्यार सेमिनारीक गेल्ल्या वेळार कोंकणी भास शिकिल्ले आमी पुरा, कोंकणी उलोवचे क्रिस्तांव म्हणून आमी चिंतलें. आनी आतां तुळू ही क्रिस्तांव आसात गी म्हणून समजलें. आनी तशेंच थंय मलयाळम उलोवचें आसलें, हिंदी उलोवचें आसलें, तां आमकां गुर्तू ना त्या वेळार. आमी तेय चिंतल्या ते दुसऱ्या जातीचे कोण ना म्हणून. पूण मागीर आमकां समजलें संवसाराच्या सर्व भाशेंत आमकां देवाचें उतर मेळटा, देवाचें उतर आमकां मेळटा. तशें म्हणटा 10 उपादेश सगळ्यांक हे आमकां मेळटात. आनी हे 10 उपादेश म्हणटाना मोगाच्या भावनान बेणीनो, मोइजे मुखांतर सर्वेस्पर देवान इस्रायल परजेक दिल्ले कित्याक तांचे थंय समाधान आसचें, सारक्या रितीर तांचें जीवन आसचें, देवा थंय तांणी खऱ्या देवा थंय वळखून तांणी जियेचें. सांगत आस तितलें जाल्यार पावना. आनी एक वांटो ही आसा, तांणी एकामेकाक सुदारसून भोगसून गौरव दिवन चलचें. देखून ह्या देवाच्या उपादेशांत 2 विंगड आसात. एक देवा थंय आमकां आसो संबंद आनी आमकां एकामेका थंय आसो संबंध. देखून एका निजा देवा मान दी, सगळें आमकां देवा थंय आसल्या विशयी सांगता. ताचे उपरांत आवय बाबाय मान दी, पोटसाक्स आनी हे सगळें आमकां सांगता. कित्याक 2 वांटे दिता. मनशा जिवितांत आमकां एकच आसल्या पावना. खाली मागणें म्हणल्यार इसू पावना. मागणें सांगता आमी आनी एकय आसचें आमच्या जिवितांत. देखून तें आमचें चलतें जिवीत प्रभावीक जाल्लें भावार्थाच्या जिवितान. आनी तें प्रभावीक जाल्लें भावार्थाच्या जिवितान म्हळ्यार देवाचेर विश्वास दवरून जियेल्लें जिवीत आनी आमकां आमच्या जिणेंत रिफ्लेक्ट जायचें म्हणटा हांव, तें प्रतिफलन जायचें म्हणटा हांव. आतां हें ड्यूटेरोनॉमी पुस्तकांत आसा. जेजून सांगली वाचप, जेजून सांगली उतरां आमी आयकलीं. आनी जेजून सांगतना एकलो ग्रेस्त तर नटो आयलो, सासणी जिवी जोडी जाल्यार हांवें कितें करीत म्हणून विचारलें.
बऱ्या मेस्त्री म्हणटाना आनी जेजू ताका सांगता उपादेस पाळ आनी ते उपादेस खंयचे म्हण ते सगळे उपादेस कळिता म्हणटा सगळे उपादेस कळिता जाल्यार त्या प्रमाणे चल म्हणटा त्या प्रमाणे चल तो त्या प्रमाणे चल आनी एकलो म्हणटा उपादेसा पैकी श्रेष्ठ उपादेस खंयचो सोमिया म्हणून ताका जेजू समाज जाप दिता कर्नेल ऑफ द 10 कमांडमेंट्स म्हणटा हांव ते सोमी तांकां समजयता सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या सक्तेन देवाचो तूं मोग कर तो प्रथम उपादेस आनी तशेंच ताज्या सारकोच कांय उणें ना तशेंच तुज्या पेल्याचो तूं मोग कर ह्या दोन उपादेसांत सगळे प्रवादीचे उतर आनी 10 उपादेसाचो सार तांचो आटापण आसा इस्रायल पुरजेन कितें केलें इस्रायल पुरजेन 10 उपादेस आसले आनी 10 उपादेसांत नियम 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 म्हणून 613 सब नियमां तांणी केली आनी इतली नियमां केली की बऱ्या वयर बरकुडी दवरल्या बरी जालें तांकां आनी जेजू येवच्या काळार हे सगळे जेजू पळयता हे काले करतात हे साब्बताच्या दिसा काले बरें कामी करूंक नजो म्हणटात हे कले हे मनीस ते जावन मरतात आनी हेरांक मात्र बट सोकतात देखून जेजू तांकां तीद दिता आनी सांगता हे दोन उपादेस बायबलांत सुरवेरीत आसले दियोत्रॉनॉमीच्या पुस्तकांत 5व्या अध्यायांत वाचूंक पुरो आनी ह्या हेर आमकां वाचूंक मेळटात देवाचो आनी पेल्याचो मोग आतां हे दोन उपादेस म्हणटाना आधुनीक संवसाराकी थोडी खावाना गायना बरें येतल्या की इल्ले दसूंक सुरू जाले दोन उपादेस म्हणटाना आनी हे दोन उपादेस म्हणटाना विल्फी रमिंबसान दोन उपादेस बरयला एक पद दोन उपादेस ताणें दोन उपादेस खंयचे ते उपादेस ताजे ताणें दिवचे ते उपादेस कित्याक म्हळ्यार तुका संवसारांत उपाद्र सोडूं तांगना तुका 17 कर आनी देवाचे उपादेस बरें तुज्या काळजान सोबय तूं तुज्या काळजान सोबय बरेंत तें पूण म्हजे दोन उपादेस तुज्या बोल्सांत तूं वावय म्हणटा बोल्सांत वावय म्हज्या सालत्या जिणेक तुका गरज आसा म्हण ताणें सांगचें कारण कितें कारण इतलेंच पडकिरो संवसार ह्या पडकिऱ्या संवसाराक तुवें अशीच जाप दिवचें म्हण ताणें सांगचें ओके पडकिऱ्या संवसाराक ताणें दिले दोन उपादेस हांव बरो पूण आमी पडकिऱ्या संवसारान नांव आमी देवाच्या राजांत आसा आमी देवाच्या राजाची भुरगीं आमी कित्याक देवाच्या राजाची भुरगीं आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां सक्रामेंत मेळ्ळ्यात पवित्र आत्मो आमचे थंय राज करता पवित्र आत्मो आमचे थंय राज करता आमचे थंय तो आसा पवित्र आत्मो म्हळ्यार देवूच तो आनी तो आमच्या सांगाता आसा आनी तशेंच देवूच आमच्या सांगाता आसा म्हणटा देवपोती आमच्या सांगाता आसा देव बाप आमच्या सांगाता आसा तर हे देवाचे राज देवाच्या राजाचे भुरगीं आनी देवाचे राज आमच्या काळजांत ते आसा आनी काळजांत आसलेल्या जिवीत आमचें कशें जायचंय तेंच सोम्यान आमकां सांगलां व्हडले करूंक वचनाका तुमी व्हडले कांय गरज ना इल्लोसो बावडता आल्यार पुरो सासवा इतलो आल्यार पुरो म्हणलां ह्या तूं तुज्या रुका वचून उमटून उडोवन थंय न्हंयत पड म्हूण सांगल्यार तो वचून पडोवंक तुजे आदेश मानतलो तूं सोगतलोय तुका भावार्थ आसा जाल्यार म्हणून भावार्थ आसल्या व्यक्तीक देवाचो तो मोग करचे देवाक सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्तेन ताचो मोग करचे सगळ्या सक्तेन मोग करचे म्हळ्यार कितें सगळ्या सक्तेन म्हळ्यार देव सर्वस्व म्हाका देव सर्वस्व म्हाका सुमी जेजू येता नाही सैतान आसले ताजे उपरांत आसले आतां आसा जावं बरो पूण त्या सैतानानूच ताका नाडूं गेले परगटजीनी आराम करतना देवाचें राज स्थापन करूंक आयलाय तूं ये मागणे आनी उपास कर मागीर तुका हांव सांगता म्हणा लागलो मागणे उपास केले 40 दीस आनी 40 राती ताजे उपरांत हाडून आयलो न्ही गी ताजेर उलोवंक आयलो न्ही गी कितले मागणे कितले उपास केल्यार सैतान आसा पळय
तो बळिश्ट आसा पूण हांवें प्रतिक्रिया दाखयल्या मात्र तो धांवता उडोवन. प्रतिक्रिया हांवें दाखोवंक आसा. जेजून दाखयली प्रतिक्रिया. ताणें सांगलें सत बायबलांतले कोट करता तो, बायबलांतले विशय सांगता. सोडले एक एकच सोडटा बायबलांतले उतार तो. त्या बायबलांतल्या उतराक एक एकच सोमी जाप दिता ताका. खाले करूंकय जायना ताका. सैतानाक खाले करूंकय जायना, जाप दिता. पवित्र पुस्तकांतल्यान जाप दिता तो. कित्याक ताणें ही पवित्र पुस्तकांत सांगलो तो, ताजोच उल्लेख तो करता. पयले फातर आसले उंडेकर, भूक लागल्या न्ही तुका, खा खा. उंड्यावरी मात्र जियेना, देवाच्या उतरावरूय मनीस जियेता. पवित्र पुस्तकांतले उतार. आनी तूं राज स्थापन करूंक आयलाय न्ही सगळ्या संवसारार. अळे हे म्हज्या ताब्यान आसले राज, सैतानाच्या राजा ताब्यान आसले राज म्हज्या ताब्यान आसा. हे सगळे हांव तुका दिता, म्हाका तूं नमस्कार कर. ना 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 ना, देवा एकल्या मात्र नमस्कार कर. दा उपादेश, एकल्या मात्र नमस्कार कर. ओरतर सगळं उड जाप कर. आज तुका धरतले पाय आदळ नशे, कांय तुका गाय जावचो ना, तूं बादक जावचो ना जिवाक. देवाची परीक्षा करनाका. पळय आमच्या जिणयेंती तेंच देवाचे उपादेश पाळता, मागणें करता, हें पुरा करता, उपास करता, पुरा करता. तो संदर्भ येताना मात्र आमी कश्टार पडटा. आमी कश्टार पडटा. देखून मगाच्या भावनान भयणीनो, देवाचे राज, देवाच्या राजाची भुरगीं आमी जाल्ल्या वरवीं आमचे थंय हांगासर देवाचे उतर आमकां दिलां देवान. आनी हे देवाचे उतर तेंच, ताजो सारांशच देवाचे उतर असो आमकां आज वांजेलांत आयको मेळ्ळो. उपादेश आमच्या भरवशाचे यात्रेक आमी आसतना आमच्या जिविताक कितें गरज आसा म्हणलें तें आमकां दिलें. आनी तेंच सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सक्तेन देवाचो मोग करूंक आमकां साध्य आसा गी. तें आमी सवाल करी जाय, सवाल करी जाय. मस्तपडी आमकां थोडे येणे तेणे मेळटना थोडे फावटी येतात आमचे लागीं. खाले करचे फादर बारीक कश्ट जाले. मागीर एकल्याड गेलो हांव, थंय क्रिस्तांव सोदतो. आनी ताणें म्हाका सांगलें अशें अशें तुगेले उपादर आसात आनी जाय जाल्यार अशें कर तशें कर म्हणलें. मागीर हांवें तशेंच केलें. कांय बरें जालें गी, न्हय इल्लेशें बरें जाल्लें, पूण परतून परतून आमी थंयच येता अशें तशें म्हणून जायते म्हणजें सांगचें न्ही आसा. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी सर्व यात्रीक जावन आसा सर्गीच्या राजाक. पूण सर्गीच्या राजाक यात्रेक जायचे जाल्यार संवसारांत आसल्या जिवितांत आमी यात्रिकी जावन आसा. आनी आतां आमकां खंय पायलें. आज सकाळीं तुमी बायसर आयल्यात, खंय आयल्यात तुमी? यात्रीक जावन हांगासर आयल्यात. कित्याक? देवाचें उतर आयकोंक. सांगत आसता जेजूक उंड्या रुपार आसलेल्या सेवूंक आनी नवें जिवीत जोडून घेवंक. स्कॉट पेक म्हणलो एक महान सायकॉलॉजिस्ट आनी कावन्सिलर आतां सरला तो. द रोड लेस ट्रॅव्हल्ड म्हणलो एक बूक ताणें बरयला. अमेरिकांत आसलो तो पयलें तितलें पातये नासलो, पूण देवाचें उतर आनी सांताची जिणी इल्लीशी वाचून ताका रजा जायची आसली. कॉन्वेंटाक गेलो. कॉन्वेंटाक गेल्ल्या वेळार थंय आसलें थोडें बूक वाचलें ताणें. पवित्र पुस्तक वाचलो आनी हेंच उतर वाचलें ताणें. हो म्हणटा आमी सकाळीं सांगचे हेंच. मागीर वाचूंक धरलें, वाचलें. सोम्यान सांगलें तेंच म्हणटा. हो 2000 वर्सां पयलें, 1-2 न्ही, 2000 वर्सां पयलें सोम्यान सांगलें हेंच. सगळें तुज्या काळजान, सगळें तुज्या मनान, सगळें तुज्या सक्तेन देवाचो मोग कर. तशेंच पेल्याचो मोग कर. आमच्या घरांत अर्दे कुरे मोग आमी एकल्याचो करना आनी अर्दे कुरे मोर आनी एकल्याचो केलो जाल्यार जाता गे? जायना. असमाधानच थंयसर घुसमट गोंदळूच. आनी तस जाल्यार घुसमट गोंदळ आसले येतात ताजे कडेन विचारना. म्हाका बारीक कस जाता, मंडो इरार जाता, बेजाराय आसा, तकली ऊन जाता, घरांत समाधान ना, अशें ना तशें ना पुरा म्हण सांगना. ताणें सांगचें आसलें तें मतींतलें तें भायर काड. तूं कालें करताय, तूं खंयचे विशय चिंताय, सगळ्या मनान तुवें तुज्या जिवितांत करचें काम आसलें करताय गी. ह्या अर्द्या गुऱ्या मनान तूं करताय गी. देवाचो मोग करतना जावंक बरो, पेल्याचोय मोग करतना. तो म्हणटा अर्द्या गुरा मनान केल्यार कांय प्रयोजन ना. आमी समस्या वयर समस्या उरता. अखंड भावार्थ आमकां आसा जाय म्हणून त्या खातीर आमकां सांगता. आनी हो भावार्थ आसलो तो जिणेंत आमी दाखोवचो मोगान.
भावार्थ आसुल्लो आमच्या जिणेंत आमी दाखोवचो मोगान. आतां तुमी चिंता मस्त बरी आमी सांगलें आसा म्हाका भावार्थ आसा, हांव मागणें करता, हें पुरा करता, सगळें करता, वय करता, पुरा करता. मोग खंय आसा? मोग कसो आसा? तो संपूर्ण मोग गी. तो म्हणटा रगत टेस्ट केल्ल्या परी तुजो मोग टेस्ट करियेत. ताणें सांगचें आसा रगत टेस्ट केल्ल्या परी लॅबांत रगत टेस्ट करतात. आनी तो म्हणटा संपूर्ण काळजान, संपूर्ण तुज्या मोगान, संपूर्ण तुज्या आत्म्यान, तुज्या सक्तेन तूं मोग करता या अर्द्या कुऱ्या मनान. तशें केलें जाल्यार तुका समाधान मेळना, समाधान मेळना. देखून ताजे उपरांत तूं आनिकी चडीत प्रभावीक जालो. सगळ्यांक सांगतना पवित्र पुस्तक पळया, पवित्र पुस्तक वाचा. आनी तें खूब सारा विशय ती आयिल्लें ताका. खूब सारा विशय सांगतना ताज्या मदींत काळजांत कितें आसलें आपल्या आमच्या मदींत तें आमी भायर घालता आनी सांगत आसता देवा बक्षी म्हणून आमी सांगता आनी आमचे प्राजीत आमी करता. त्या वेळार मनीस बदलता. कावन्सिलींग म्हळ्यार तेंच जाता. कावन्सिलींग म्हळ्यार अशें ह्या रितीर आमचें जिवीत मांडून हाडूंक हे उपादेश दोनूच उपादेश आमकां पुरो म्हणून. देखून मोगाच्या भावनान भयणीनो ही चिंतना मदीं दवरतना सुमी आमकां फस्ट सांगता लव ऑफ गॉड इज द फावंडेशन ऑफ फेथ. देवाचो मोग आमच्या भावार्थाच्या जिविताक एक बुन्याद जावन आसा. आनी तशेंच एकामेका थंय मोग करच्या विशयान सांगतना दोळ्यांक दिसच्या तुज्या भावाचो भयणीचो तूं मोग करिनाय जाल्यार दोळ्यांक दिसना तल्ल्या देवाचो तूं मोग करताय म्हूण सांगल्यार हांवें कशें पाती येवचें म्हणून सांजोच्या पयल्या पत्रांत 4थो अध्याय 20वें वाक्य आमकां स्पश्ट सांगता कितेंय तुज्या भावांक भयणीक तुवें केलें तें म्हाकाच तुवें केलें म्हूण सुमी सांगता आमकां. मातेवाच्या 25व्या अध्यायांत 40वें वाक्य. तशेंच मोगाच्या भावनान भयणीनो हो मोग म्हूण सांगता. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. ह्या मोग इज अ फुलफिलमेंट ऑफ द लॉ. नियमाचे संपूर्णताय जायचे जाल्यार मोग आसाचे. काल नियम म्हणून सांगून वयर रावल्या जायना. आमी सकला देवा जाय आनी तें काळ जातावन आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमी पावो जाय. रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांत 13व्या अध्यायांत 10वें वाक्य सांगता लव डज नो रॉंग टू ए नेबर देयरफॉर लव इज द फुलफिलिंग ऑफ द लॉ. तुजे नियम संपूर्ण करता. तुज्या भाव भयणीचो मोग करूंक आमकां शिकयता. मोग आमचें जिवीतच बदलिता. आमच्या घरांत पळया आवय बापय भुरग्यांतय मोग दाखयल्ल्या वरवीं थंयसर भुरग्यांचे रीत वाडावळ कशी जाता म्हणून गुत्ता तुमकां. एकदम स्ट्रिक्ट मोगान स्ट्रिक्ट मोगान नियम मोगान मोगान म्हणजे बुराय आनी मोगा खातीर करचें म्हणून गोवान बायले थंय बायलेन गोवांतय मोगानंत करचें आमी म्हणून सांगता आनी घट्ट सांगता हांवें सांगलें मरे ऐकचें हे बरं हांवें सांगचें मोगानंत म्हणटा. थंय मोग खंय आसा? मोग म्हळ्यार एकल्याचो न्ही तो रोग. एकल्या सुद्दां जाल्यार तो मोग प्रतिफळ जायचे आनी एकल्या थंय. स्कॉट पेकर सांगचे मरे म्हजो तो मोग आनी एकल्याक ताज्या वाडावळीक कुमोग जायचे. ताज्या वाडावळीक कुमोग जायचे. जेजूनी सांगचे तेंत देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग म्हळ्यार आनी एकल्याच्या वाडावळीक तुज्याय वाडावळीक पेल्याच्या वाडावळीक तो कुमोग जाय. त्या वेळार तो खरो मोग जावन आसा. तें टेस्ट आमचें करचें. एक युवक आनी युवती ती मोगार आसा म्हणटा आमी आनी मोग तो बरोच वाडोवन येताना तो मोग येता फुलता. पूण तो मोग आनी एकल्याक कश्टाक घालता जाल्यार तो मोग नीज मोग न्हय म्हणटा. स्कॉट पेकर आनी जेजूय आमकां सांगता. जेजू सांगता तो मोग नीज मोग न्हय. तशें आसल्या वरवीं आमी आज पळयता कितल्या फिल्मांत टीव्हीचेर घडिता वयर घडिता लगडत काडटात जीवघाती करतात फसल्या म्हणटात. कित्याक खरो मोग थंयसर ना. खरो मोग थंयसर ना. देखून मोगाच्या भावनान भयणीनो हो मोग आमचें जिवीतच बदलिता.
आनी आमचे थंय संबंद आनीक बरो करता. तूं हेरांक तावन कितें आशेताय तें तूं कर. हेरां तावन तूं कितें आशेताय? अन्याय गे, अन्यायपण गे, राग गे, मोसोर गे, हगें गे, काल आशेताय. हांव हेरां तावन आशेतां सगळें बरेंपण. म्हाका तांणी बक्षिचें, म्हाका आसलेल्या बरें तांणी सुदारसून बरीचें. असलें म्हजें चिंताप जाल्यार तेंच तूं कर न्ही, तेंच तूं कर. तेंच आमकां पवित्र पुस्तकांत लुकाच्या 6व्या अध्यायांत 39वें वाक्य आमकां परतून उडा सांगण येता. आनी अशें तुमी केल्ल्या वरवीं तुमच्या फळांनी तुमी जेजूचे आपोस्तल, जेजूचे शिस म्हणून तुमी दाखोवन दितल्यात. देखून मोगाच्या भावनान बेंडिनो, मोग म्हळ्यार खाली उतळ आनी रोग न्हय. हो एक कमांडमेंट देवान दिल्लो, एक उपादेश. खुशी हाडल्या करता नाटल्या सोडटा, ना 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 तशें न्ही. मोग देवान दिल्लो तो आमकां खुशी हाडल्या करता नाजाल्यार सोडटा म्हणून न्ही. खरेपणी संपूर्ण काळजान, संपूर्ण मनान, संपूर्ण शक्तीन आमी देवाचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक फावो. तशें आसतना ह्या पडकेऱ्या संवसारांत जियेतना आमकां दुसरेपणी दुसरे रितीन मस्त शिकयतात, आमकां मस्त शिकयतात. देवातान पयस वचूंक शिकयतात आनी सैतानाच्या पदवेक लागीं वचूंक शिकयतात. तसलें न्ही. ते पडकेऱ्या संवसाराक आसा जावंक आसून तें तांचे थंय आमकां कांय करूं जायना. पूण आमी देवाची भुरगीं, देवाच्या राजाची भुरगीं. आनी अशें आसतना त्या संगतींत आमी अलग रावन धैर्यान आमी आसात जाल्यार खरेपणी देवाचो संपूर्ण काळजान मोग करूं शकतले हांव. तशेंच संपूर्ण काळजान एकामेकाचो मोग करूं शकतले हांव. आनी अशें आमी समाधानेन, संतोशान, बरवशाची यात्रेका जावन क्रमेण देवाच्या त्या सर्गेच्या राजाक वचून आमी पावतले हांव. आमेन. स्वीकार करिये बापा काणीक आमची, भुरग्यांनी तुज्या मोगान ओपून दिवची. उंड्या वायना सवे तुका भेटोवची, क्रिस्ता कुडीन बदल काणीक आमची. स्वीकार कर तूं ये बापा कामची ये दुनिया. स्वीकार कर तू ये बापा कानी कामची ये दुनिया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्वपृथ्वीदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या आदंतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस बिचार आवाज सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा भगव धर्मदूता सांसुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताजी सोडून परगटूंक संतोशान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तेच सोडून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बानी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय भोबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपृथ्वीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्या आसो. तुजी पुवी सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक
आनी सर्गीची शिकवण सगळ्या मनशांक प्रगट करच्याक तुवें ती धर्मदुताच्या बुन्यादीर थीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबाराच्या सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. Pavit, pavit, दळबाराचो सर्वेस पोतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पवची. तेच प्रमाणे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, फातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वरवतलें, हें म्हज्या उडासा करा. भवर्तसो गुट परगटुया. स्वामी जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सरस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याज्याकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोवस दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजें परसळेत मुखामळ पळोवंक बाबो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कामोरये देवाचे माये सांगता, बगेवन झुजे ते सोपती, बगेवन दमदता सांजू दोता देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. अंध सांगता तुजी माई मागावंक आमकां बाबो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्यान देवाक बापा म्हूण उलो करूं शिकयलां
त्याच देवाची आमी भुरगीं एकामेका भाऊ भयणी त्याच मनोभावान आमच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान उतरीक तेलाक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जे तेराच व्हड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगासून एकवट असो गुरू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जिवणाक आपयल्यान ती सुभागी तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका भवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कृष्ण जिविता असं म्हणून. काळीस मुझे राखून असा सोम्या तुझ्या येण्या. अत्रेगान हांव लाले नसा दुनिया तुका सेवच्या. अंकाराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुजो फांक सगळींच्या त्या जेवणाक तुज्या सोम्या म्हाका बस. काळीज मोजें राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या. अत्रेगान हांव लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या. जिवी दिवच्या जीवदाताया जिवीत म्हाका लाभ संसाराच्या सडवंदारा सर्गाक म्हाका पाव.
त्रेगान हांव लाले नसा दुनिया तुका सेवच्या प्रार्थूया. भोवमोगाळ बापा, बघेवजूत देवाच्या सैतवंत मरणापासून या नव्याच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला. तांतूं घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताच्या भाशेन मरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या या पवित्र थळाक तुमकां हांव परत एक पटी स्वागत म्हणटा. आमच्या वार्षिक परबेक तयारे जावन नोवेनां सुरवात जाल्यांत आयचो 4थो दीस मोगाच्यानो. ह्या नोवेनांत भागीदार जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां नोवेनाचो 5वो दीस आनी अशें मन दर्शन येता. येवच्या आयतारा 26 तारखेर कोंपरेचो आयतार आनी नोवेनाचो 8वो दीस आनी त्या दिसा सांजेर 4:30 वरार वोज्याचो पुरशेव हांगासर पक्षिगेरे पेंटेन जावन आमच्या इगर्जेक जर तर कोणायक ओजी आडूंक आसा जाल्यार बैला बिरगजेचे किन्नगोळी चेतन बेकरे कडेन थंयसर दवरता जाल्यार आमी थंय जावन हाडची वेवस्था करता. त्या देखून हांगासर त्या दिसा 5 वरार मिसाचें बलिदान, ताज्या उपरांत नोवेन साक्रामेंताचें आराधन आनी ताज्या उपरांत येवकरिस्तीक पुरशाव आनी ताज्या उपरांत सक्कड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था हांगासर आसा. 27 तारखेर बेस्पाचो संभ्रम, नोवेनाचो 9वो दीस. त्या दिसा सांजेर 6 वरार मिसाचें बलिदान आनी ताज्या उपरांत नोवेन साक्रामेंताचें आराधन, चेरेलाचो पुरशाव आनी भक्तिकांक जेवण आसा त्या दिसाय. 28 तारखेर मंगळारा वार्षिक परब आमी हांगासर संभ्रमता. त्या दिसा सकाळीं 8 वरार सादें मीस, 9:30 वरार आमच्या निवृत्त गवळी बापांक आदीक मानादीक दोतोर लुईस पौल सोज बापांक हांगासर आमी स्वागत करतल्या. 9:15 वरार मानाच्यो वाती हांगासर वांटतल्या. 10 वरार फेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान हांगासर आसतलें. मिसाच्या आखेरेक स्पॉन्सर दिल्ल्यांक वाती मानाच्यो वाती आमी बांदतल्या. ताज्या उपरांत त्या दिसा फेस्त ह्या वर्सा जुबलेवाच्या वरास मंगळाराचो दीस जाल्ल्या वरी फेस्ताचें जेवण हांगासर आसतलें. त्या दिसा 1,500 लोकांक जेवण आमी हांगासर तयार करतल्या. त्या देखून तुमी भक्तिकांनी ह्या फेस्ता दिसा ह्या संभ्रमान वांटेली जायचे आनी ताज्या उपरांत जावच्या त्या जेवणांत तुमी भागीदार जायचे म्हूण तुमकां हांव हरी एकल्याक आपोवणें दिता. 29 तारखेर सांजेर 6 वरार हरी एका वर्सा बरी हांगासर इगर्जेच्या उक्त्या मैदानार भले चापरका ह्या पंगडांत हांव देवदास कापिगाड ताणें निर्देशीसून अभिनय केल्लो येन्नाने खातें म्हणलो तुळू ड्रामा हांगासर आसा हो धर्मार्थ. त्या देखून ह्या ड्रामा की पळोवंक तुमकां हांव आपोवणें दिता. त्या देखून मुखल्या दिसांनी जावंकाच्या ह्या सक्कड आत्मीक कार्यांक तशेंच ह्या सक्कड कार्यक्रमाक हांव तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना हांगासर आसा जाल्यार मुखार येवन मानाची वाती घेवंक हांव तुमकां उलो दिता. जेसन डेल्सिया जॉय साल्डाना पवित्र काळजावाडो आयच्या दिसाचें चिकन तांणी स्पॉन्सर केलां. तशेंच ब्रिन्सिया मस्कर्नस पवित्र काळजावाडो आयच्या दिसाचें वॉर्न तांणी स्पॉन्सर केलां. तांणी मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मानादे बाप आल्फ्रेड पिंटो तांचे तावन मानाची वात घेसी म्हूण हांव उपकार मागता. दान दिल्ल्या तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तांचो उपकार आठयता. वाती वांडल्या फादर तुमकांय देव बरें करूं. सक्कड आमी दिंबी घालया. सांजूद देवाच्या मानाक नोवेन आमी चलोवन वरया. पात्रोन सांजूता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजूता देवा
आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाऊ बहिणीनो सर्गी समोगाळ बाप आमचे मागणे ऐकता बघेव जुता देव सर्गराजांचे जुच्या जीवानपणाच्या महिमेत असून आमचे बसोर विनाती करता सांजुदता देवानी सांग भक्त प्रत्येक जण मोरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतींचे जो आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारे पात आता आम्ही सांगता माग्या सुमयान जेजो क्रिस्ता तो आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो वडभाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी सांजुदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टागरी आमी उगडास करता बघेवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या पापीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदानावरय देव बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आणि सुमेस्त मनी देवाक मानवता जेजो आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां खरोच आमचे बदे आसाय म्हण आमी सत म्हणटा तुज्या पवित्र आत्म्यावरय आमचे दें देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय आतां आमी बघेवन जोता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादोबाच्यो गरजो आनी यात्रे तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे दें दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुदता देवाक विशेष मागणे या संवसारी जेसो सैर आनी धर्मद जावन असलेल्या बघेव जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजो सोडवंदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीचे सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळेच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आणि अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरीच कश्ट अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय तुज्या मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेतां व्हडा पातयेनीन आयलां. एक घडी बरो मोगाचे न्हू आमची सर मागणी त्या सवा जे कितें घेवन ह्या पवित्र थळार आमी हांगासर आसा सांजुदता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करून मागया सांजुदता देव ताच्या मजतीन असाध्य आसलें साध्य करचो सांत म्हणून नांव वाडला त्या देखून ह्या घडये व्हडा पातयेनी सकड आमचे त्या सवा मागणी ह्या पात्रोन सांता मुखांतर सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया आमी मागया मोगाचे न्हू आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया कुटुंबांतल्या हर एका सान्यां खातीर आमी मागया गांवांत परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागया आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमच्या युवा जनां खातीर प्रायवंतां मालगड्यां खातीर आमी मागया प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत आसली पिडेस्त भावंडां तांचो उडास काडया सुमयाच्या पांयतळार तांकां समर्पण करया तांच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगला कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां ह्या भावंडां खातीर आमी मागया आज ह्या पवित्र थळार आमी विशेष तरान देव आपोवण्या खातीर आमी मागता आमच्या कुटुंबांत हांव साबार देव आपोवणी फुलच्या खातीर सुमयाची सेवा करच्याक सुमयाच्या शेतांत वावराड्यांची गरज आसा असलें बरें मन साबार युवक युवतींक मेळच्या खातीर सुमयाच्या उल्याक तांणी पाळो दिवच्या खातीर सुमयाची सेवा करूंक तांणी फुडें सरच्या खातीर आमी मागया प्रत्येक जण आमच्या भुरग्या बाळांक देव आपोवणे लाभच्या खातीर आनी देवाच्या आपोवण्याक तांणी स्पंदन करचें करपा तांकां लाभच्या खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. क्लिंटन म्हणलो एक तरणाटो ताचे मती उस वाड मेळच्या खातीर आवय बापायक ताणें कॉल करूंक फोन करूंक तो काम करता आनी ह्या आवय बापायक आदार जावन रावच्या खातीर ह्या तरणाट्याच्या मती उस वाड मेळच्या खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. विना रोड्रिगस म्हणल्यार आमच्या भयणीक बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां तिचे खातीर आमी मागया. रोस्लिन दिसलो म्हणल्यार आमच्या भयणीक बरी भलायकी आनी तिचें काम परमनंट जावच्या खातीर मागोवंक सांगलां तिचे खातीर आमी मागया. आलन लसरादो आनी एलिटा दिसिल्वा तांकां एका भुरग्याचें देणें लाभच्या खातीर सुमयाची विशेष सकत करपा तांच्या जिवितान वालच्या खातीर मागोवंक सांगलां. विल्सन म्हणल्यार बाबाक एक बरें काम आनी एक बरी सैरीक लाभच्या खातीर मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया. आलीस म्हणल्यार भयणीक 80 आनी 2 वर्सां प्राय बरी भलायकी लाभच्या खातीर मागोवंक सांगलां तिचे खातीर मागया. राजेश मिंटो म्हणल्यार बाबाक एक बरें काम मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. एका कुटुंबान माय सुना मदें इलेशन झगडे आसा मनस्ताप आसा हो सगळो परिहार जावन
तांच्यामध्ये थंयसर बरेपण येवचे खातीर ह्या सुनेन माईक गौरव लेखची कृपा मेळचे खातीर मागून सांगला तेच्या खातीर आमी मागया. शरल रियान डिसोजा ताचे खातीर ताच्या भलायकेक बऱ्यापणा खातीर मागया. सचिल डिसोजा ताच्याय भलायकेक खातीर बरेपणा खातीर आमी मागया. क्रिस्त डिसिल्वा पिडेन वळवळता सिझोफ्रेनिया त्या पिडेंत सुडका मेळच्या बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोवंक सांगला ताचे खातीर मागया. हेरन डिसोजा ताका बरी बूद बरी संवय ताच्या जिवितांत रुथा जावंक एक बरो भुरगो जावन वाडची कृपा मेळच्या खातीर आन्सिया डिसोजा ताचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवा गरजो सक्कड ह्या घडये सुमयाच्या पांयां तळा सांजुदता देवाच्या मसतेन समर्पण करया मागया मोगाचें न्हू. अरदान तुका सुमया जेसो अरदान तुका सुमया जेसो वंदा तुका सुमया जेसो महिमा तुका सुमया जेसो होगळा तुका सुमया जेसो स्तुती तुका सुमया जेसो जय जय तुका सुमया जेसो हालेलुया 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 मोगळा जेसो या पवित्र तळारांग सरपडले या सक्कड भावनांक या घडये तुझ्या पांयां समर्पण करता. तुझ्या काल जमान्याच्या अत्रेक हांगासर मागोवंक सांगली ते सवा तांच्या काल जमान्यात जे कितें ते सवा मागणी घेवन या पवित्र थळांत ती आसात ही सक्कड मागणी ते सवा तुझ्या पांयां तळावर समर्पण करता. तांच्या मदीं उजवाड दी तांकां आशिर्वादांनी बळ भलायकी दी बरेपणाच्या जिवितांत दी सारकी विसण करून तांकां गुरपा दी सारक्या वाटेन तांकां चलोवन व्हर तांच्या मदीं उजवाड दी तांकां आशिर्वादांनी बरेपणाच्या जिवितांत लाभय तुजी सगळं दैवीक सगळं कृपा तुझी पदवी तांच्या जिवितांत परजळून म्हण सुमिया या घडये तुझ्या नांवान हांव मागता सुमिया आपोट जेजू तांकां आपोट टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into their life Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus hallelujah 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 म्हज्या मथीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडोळंक बेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस जावं दे. हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाचे गुंडायत हांव तुका उलो मारता. आशा सणल्या बरो जे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिनयेचे कांटे गुंडे म्हज्या काळजाचे खोर्साण हांव तुका भिडयता. तुज्या मोवाळ माईपासे नांवाते घेता म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर. हांवें वडापातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सुमया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमेन. एक घडी बरो आमचे दोळे धांपिया. या पवित्र थळाक आयलेल्या मारिपात आमकां लाभचें आसा सक्कड बरेपणा खातीर आमी सांजुदता देवा मारिपात आमी मागलेलें बरेपण आमकां लाभलेल्या खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू. एका तरणाट्याक काम मेळा जाय म्हूण आमी मागोवन आसल्या ह्या तरणाट्याक एक बरें काम मेळना तरी करून तो आज अर्ग मिसाचें बलिदानी भेटयता आनी आज ताची साक्षी एका लेखान हांगासर ताणें दिवंक सांगल्या ह्या तरणाट्याक सुमयान दिल्ल्या बऱ्या कामा खातीर सांजुदता देवान ताचे खातीर विनंती मजत केल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू. तशेंच कालच्या दिसा हांगासर एक आक्रिस्तांव कुटाम आयिल्लें तांच्या एका काजरी जोड्यांत भुरगें नातलें 12 वर्सां भुरगीं नातलीं ह्या पवित्र थळाक येवन तांणी मागल्लें आंगोवन घाल्ली आनी तांकां भुरग्याचें देणें लाभलां. काल तांच्या भुरग्याक हांगासरान तांणी समर्पण केलां आनी ह्या भुरग्या खातीर तांणी विशेश तरान अर्गां दिवंक सांगल्या. तरी करून ह्या भुरग्याच्या देणें तांकां प्राप्त जाल्ल्या खातीर सांजुदता देव मारिपा सुमयान तांच्या जिवितांत असाध्य आसलें साध्य केल्ल्या खातीर अर्गां आमी दिवया. आमच्याय जिवितांत सांजुदता देवाची मजत वाळल्या खातीर देवान आमच्याय जिवितांत आशिर्वाद वतरल्या खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजा. मुगाळ भाव भयणीन आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया.
सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा पिडेस तेजी सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्यां नर्सांक आनी सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा सकट पिडेस तांक ताळण्या आनी पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा तुझ्या मनियारेनी हात दवरच्या पिडेस तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाई दी आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्गींच्या बापा आयचे दीस आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्गींच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारले त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी कुशी वयता ती सत्य संवाद तूं जारी कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या मोगळा बापा गांवांत तशें पर गांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांच्या सो तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या दयाळ बापा फावो ती जिनिये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे दाय दाखय तांकां बरे जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबांत जिवीत जिवचे देणे फावो कर म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें बळ भुरग्याचें देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा तुवें म्हळाय वावराडी थोडेच बेळें जायतें आसा त्या देखून तुज्या राजांत वावर करच्या तुजी सुवार्ता परगट करच्या सबार युवतींक विसोवन तुजें आपोवणें तांकां लाभोवन तांची तुजी सेवा करूंक तुजें मिसांव करून फुडें येवंक तांच्या मतीक उजवाड दी म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा संवसार बरो तुजी सुवार्ता परगट करच्या सेवा दिवच्या मिशनरी जावन वावरच्या सक्कड मिशनरी भाव भयणीक याजकांक धर्मिकांक लायक भावंडांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता तांच्या कश्टा दगदनी वेळार तांच्या बगलेक एक बळवंत शिपाया पर्यंत तूं राव तांकां बुजोवन दी धैर्य दी सांगात दी आनी तांचे मिसांव सडीत उरपेन करूं तांकां तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता आयकमचे प्रार्थना येसुम्या मुरये पिडेस तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता आमची मागणी आयक नमारणी एका गोतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका आमी लो मारता आमी पदे सेवेची बाळका या तुका कोणात आसता आस्कार उस्कार सून आमी तुका दान करता तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे गांवचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे सदैव पॉल जेजू आमकां दाखय हे दाळ मोगळे तुलो बी हांवकारे मरिये बघेवन ते देवाचे मामा बसो विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावो जावच्या खातीर पिडेस तां बसोन मागणी त्रिएक देवाची मजत सक्कड पिडेस तांच्या कुडींत जिवितान वाळोवन दी म्हूण आमी मागया आमचो उजवाद आमच्या तकलेचे दवन ह्या घडी आमी विशेश तरान आमचे खातीर आमकां एक शांती समाधान संतोष बरेपण लाभचे खातीर त्रिएक देवाची मजत आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ता आमकां सोडका सोडवून दिवच्याक धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा सैम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गुण करून तुवें कुशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरा आनी साखनीचे दाल दिश घाल तुवें रसल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन आनी पिडे शिडेन लेगून जावन वेगीसत आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सुम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रार्थुया दयाळ सोम्या बावर्तेच्या बुजोवन धरा तुजे मीत मे नासलेले दयाळायाने आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बुडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांत बुकसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुज्या दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगूं दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगाता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी
आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दीत, जो जेतान राजवट चलयता ही ससनाच्या ससना. सर्वेस्वर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं, आपल्या मुखामळ असो प्रकाश तुमचेर मागोवन तो तुमकां मागीर पासान आनी काकुळतेन वागोवं, दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलो सुपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसारा सरापर्यान आमच्या सांगात आसा. तो तुमचे सोबे रावून तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या आशिसांक उजवाडान भरलें, तो तुमचे थंय आसचे सर्व वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवे सदा आसो. मोगचनो दिंबीर समीरविया मुकलो वेळ सुमिया सांगता सक्रामेंताच्या आराधनान करसून सो पवित्र वेळ जावन आसा. ह्या घडी आमी विशेष तरान आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर देवा पोन्या खातीर आमी मागया. मोगचनो तर ह्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करिया. गीत आमी गावया. ये देवा बापा तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता, आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. ये जेजू क्रिस्ता तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता, आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता, आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू, जीवन हे आमचे समर्पिता. भोवमोगाळ पवित्र सक्रामेंत असल्या जेजू तुका आमी नमन करता, तुका आमी वंदिता, तुजी स्तुती गायता, तुका आमी अर्घां दिता. कित्याक तूं खरोच ह्या पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसाय म्हणून आमी भावार्थान सत मानून घेता. तूं खरेपणी बापाचो पूत ह्या संवसाराक आयिल्लो आमकां सगळ्यांक नवें जिवीत दिवच्या खातीर हें नवें जिवीत तुवें आपणाक क्रुसाच्या मरणा पर्यंत समर्पण आमकां संपूर्ण तरान तुवें दिलें. आज तेंच सर्गीचें सूख सर्गराजांत सासणीक सूख भोगचें असलें भाग्य आमकां फावो केलें. केदो व्हडलें भाग सोम्या आमकां तुवें दिल्लें. आज आमकां तुजें आराधन करून
तुजी स्तुती गावन तुका होगळसून आमी ह्या संवसाराचे पयण जियेतना आमी बुरवशाची यात्रिका जावन आमचें पयण सर्गा राजाक वेचत असलें जावं म्हण आमी मागता बापा तुज्या पुताक तुवें धाडलेलो शेवट संपूर्ण जालो सुमया जेजू क्रुसाच्या मरणापर्यंत कालतो जावन तुवें तो शेवट संपूर्ण केलोय हे पवित्र आत्म्या अख्या पवित्र सभेक तुवें नव सरणेन भरलें नव्या जिवांत भरलें अजून जेजून देवा बापान जें कितें खुशी वेलां तें अजून तूं मुखार सुनासाय पवित्र सभे मुखांत्र आमचे मुखांत्र सुमया ह्या तुज्या वर्त्या देण्या खातीर आमी तुका आराधन करता तुका आमी अर्गां दिता सांगाता गावया नमो नमो जेजू क्रिस्ता उभे राहूया नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनास्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेता तामकारच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनास्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेता तामकारच्या सर्गी सो देव तू आमकां मेळो रावला देवपण लिपण तुवें उंड्याचे रूप घेतला उंड्या रुपार येव तूं आमचे संगी रावता आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनास्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेता तामकाराच्या जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयला सुमया तुजे तावन बुजोवन आशेवन हांगा रावल्या हे जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये तुज्या कृपेची देणी भंडार घेवन आमकां मेळोवंक ये जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयला तुझे तान बुजवण आशेन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळो तूं ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनास्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेता तामकारच्या नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनास्या नमो नमो सोडवंदारा
सक्रामेता तामकां राखच्या सक्रामेता तामकां राखच्या दिमी गेल्या सुम्या जेजू आमी हांगासर तुका आराधन करूंक आयल्या तुका अर्घां दिवंक आमी आयल्या आमचे जिणेचे ताडी उडी कश्ट तुका सांगूंक आयल्या आमचें समर्पण तुका करूंक आमी हांगासर आसा तर सुम्या ह्या थोड्या वेळा थोड्यो घडयो तुज्या सांगता आमी करशिताना आमी तुजें आराधन आनी स्तुती करता तुमची जाप आमी तुका आराधन करता आमी तुका आराधन करता गुंड्या रुपार कोरोसू हजाराच्या दैवीक वैजा आमी तुका आराधन करता दाकोडकरांक गुण केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता केप्यांक आयकशें केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता मोन्यांनी उलयशें केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता थोंट्यांनी सलाशें केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता मेल्ल्यांक जिवंत केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता शतपतीच्या साकराक गुण केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता जाहिराच्या दुवेक गुण केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता पेद्रूच्या ससूमायचो ताप गुण केल्ल्या जेजू आमी तुका आराधन करता रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गुण केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता जल्मान कुर्डो बर्तिमेवाक दिश्ट दिल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता आर मरल्याक गुण केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता विधवीच्या पुताक जिवंत केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता देवसराच्या बांदपासांतले गुण केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता नालकुदीच्या बरें केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता वादळांतले शिसांक बचाव केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता आकुडलेल्या हाताच्याक बरें केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता गेनाजरांतल्या पिडेस्तांक गुण केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता खाननकार स्त्रियेच्या दुवेक सो देवसार दवंडयल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता बेतसायडाच्या कुरड्याक दिश दिल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता भुरग्या सो देवसार सोडयलेल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता लाजराक जिवंत केल्ल्या सुम्या जेजू आमी तुका आराधन करता जेजू आमचो देव जेजू आमचो जीव ताका आमी आराधन करया ताजी होगळीक आमी गावया सुमिंच तो आमकां सदांच राखचो आनी सांबाळचो तो गीत गावन स्तुती करया म्हणले कंतार आमी आतां सांगाता गावया गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या माना कथी हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना कथी हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना कथी हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती पाक्यासमोर ताणे केलो आमचे खाती तो कुरसार मेलो
वाक्याचो मोग ताणें केलो आमचे खातीर तो क्रूसार मेलो पातकातावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकातावून म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया 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 स्तुती गावुया गीत गावन स्तुती करुया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती तुम्ही आज जेजू तुझी आमी स्तुती गायता तुका आमी अर्घां दिता तुजी होगळीक आमी उसारता तूं आमचेर दाखयलेली उरती कामां आमच्या मोतीन ती येता सोम्या आमकां ती आटापोवंक जायना तरी सोम्या ह्या घडये आमकां तुवें हो अवकाश दिलाय उडास काडूंक तुका होगळाप आनी तुका अर्घां आमी दिवंक तुमचे जाप अर्घां तुका सोम्या जेजू अर्घां तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका सोम्या जेजू अर्घां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू अर्घां तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू अर्घां तुका सोम्या जेजू अर्घां तुका सुम्या जेजू म्हजी आवय बापय पयले फावटी सांगाता भेटल्या त्या घडये पासत अर्घां तुका सोम्या जेजू ताणी एकामेका समर्पण केल्ल्या त्या लग्ना दिसा पासत अर्घां तुका सुम्या जेजू म्हज्या जल्मा खातीर ती कुडीन आनी काळजान एक जाल्ल्या त्या घडये पासत अर्घां तुका सुम्या जेजू जायते कश्ट सोसून जीव रिस्केर घालन म्हाका आपल्या गर्भांत 9 म्हयने वावयल्या म्हज्या आवय पासत अर्घां तुका सुम्या जेजू हांव गर्भांत आसतना म्हज्या आवयची जतन घेवच्याक म्हज्या बापायन काडलेल्या कश्टां आनी केल्ल्या त्यागा आनी साखरेपेसा पासत अर्घां तुका सुम्या जेजू कश्ट वळवळे बघून म्हज्या आवयन म्हाका ह्या संवसारी जल्म दिल्ल्या त्या दिसा पासून अर्घां तुका सुम्या जेजू रक्ताक समान नासतो पानो दिवन म्हजो पोस केल्ल्या म्हज्या आवय पासत अर्घां तुका सुम्या जेजू बाळपणार म्हजी जतन घेवंक म्हज्या आवय बापायन काडिल्ल्या कश्टां आनी मिनाते खातीर अर्घां तुका सुम्या जेजू म्हाका तुज्या मिस्ती कुडीचो सांदो देवाचें भुरगें करूंक पवित्र स्नान दिवच्याक ताणी म्हाका उखलून देवाळाक हाडल्या त्या दिसा पासत अर्घां तुका सुम्या जेजू भवार्थाचें शिक्षण आनी देवबिरांत म्हाका शिकोवंक ताणी काडलेल्या मिनाते पासत अर्घां तुका सुम्या जेजू म्हाका बरें शिकप दिवच्याक बऱ्या इस्कॉलाक ताणी दाखल केल्ल्या पासत अर्घां तुका सुम्या जेजू म्हजो पयलो कुमगार सदांच उडासात उरच्याक म्हाका संतोष भरीत करच्याक तांक मिरवून ताणी आसा केल्ल्या संभ्रमा खातीर अर्घां तुका सुम्या जेजू क्रिस्ताचो सक्रामेंत जोडच्याक जाय पुरतें प्रेरण दिवन भवडतांत तीर करूंक ताणी दाखयल्या आसाक ते पासत अर्घां तुका सुम्या जेजू हांव सुकोन पडतना मोगान म्हाका ताणी दिल्ल्या तिद्वण आनी मार्गदर्शना खातीर अर्घां सुम्या जेजू म्हाका बरें काम मेळटना तांच्या तोंडार निर्मळ हांसो पळोवचें भाग फावो केलेल्या खातीर अर्घां तुका सुम्या जेजू म्हज्या कश्टां आनी पिडे वेळार ताणी घेतिल्ले जतने खातीर अर्घां तुका सुम्या जेजू म्हज्या पडण्यात आनी सलवणेंत ताणी दिल्ल्या सांगातपणा खातीर अर्घां तुका सुम्या जेजू म्हाका जिणे सांगाती म्हाका म्हज्या बेसाचो संभ्रम गद्दळायेन करून आमकां ताणी दिल्ल्या संतोषा खातीर अर्घां तुका सुम्या जेजू म्हज्या आमच्या घरांत दिरवे आनी दायज जावन तुवें आमकां दिल्ल्या सर कुटुंबाच्या भुरग्यां खातीर अर्घां तुका सुम्या जेजू म्हजे खातीर ताणी केल्ल्या त्यागा आनी साखरपिसा खातीर अर्घां तुका सुम्या जेजू सोम्या जेजू आमी अर्घां दिता आमी कितले अर्घां दिल्यार तुका हें खंडी जावन पावना देखून सोम्या
सर्व रचना सर्व सृष्टी तुका सदांच अर्गां दिता. सकाळ सुरू जातानच आमी पळयता हांव मनशां मात्र न्हय, मनजाती मात न्हय, सुकणी सवजां हर एकी जिवी तुजी स्तुती गाता. सृष्टीगळे स्तुती हाडिरी म्हणलें कंदार आमी आतां गावया. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ದೇವರ ದೂತರೆ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ದೇವರ ದೂತರೆ ಆಗಸವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಪರ್ವತವೇ ಜಲರಾಶಿಗಳೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಮಿನುಗುವ ತಾರಾ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಮಂಜೆ ಮಳೆಯೇ ಮಾರುತವೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಮಿನುಗುವ ತಾರ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಮಂಜೆ ಮಳೆಯೇ ಮಾರುತವೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಮಿನುಗುವ ತಾರ ಸಂಕುಲವೇ ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಮಂಜೆ ಮಳೆಯೇ ಮಾರುತವೇ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸೃಷ್ಟಿಗಳೇ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡಿರಿ, ದೇವರ ಹರಸಿರಿ. ಇಹ ಪರ ಮಹಿಮೆ ತುಂಬಿರುವ ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ನಿತ್ಯ ಯೇಸುವ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. होगला महिमा निर्माण का सत्य साथ जिस करता हूँ. Hallelujah, 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 hallelujah. सुमिया जेजू, आमच्या कश्टांत आसतना आमच्या पिडेंत आसतना तुवें आमकां सोडून घालूंक नाय. आमी वाटेर येतना आमी वाहनाचेर येतना हर एक फावटी तूं आमच्या सांगात आसून आमकां तुवें राखलाय, सांबाळलाय. म्हज्या भावनान भयणीनो, एक घडीत तुमकां सांगूंक हांव खुशी व्हरता. हांव किन्निगोळी आसतना 2 बिसावेच्या घरांत हांवन जेवन हांव फाटी किन्निगोळी येवच्या वेळार म्हाका तोळ पर्यंत तशें कांय अनुभव जाल्लो ना. 2 ड्रायव्ह करन हांगासर इल्ले मुखार बस स्टँड उतरून इल्ले मुखार येताना म्हाका जेम आयली. आनी जेम आयली मात्र न्ही,
गाडी लेफ्ट रायटाक गेली मध्येच्या रोडा ठप्प म्हाका जाग जाली पळयतना घालें थंय इलेक्ट्रीक खांबो आतां हें पळयतना उडास येता म्हाका इलेक्ट्रीक खांबो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देवान म्हाका त्या दिसा राखलें सांजुदाच्या मजतीन केदाळाय म्हाका उडास आसा. जर इल्लोसो वेळ जाल्लो जाल्यार काही एक 4-5 फुटीच्या भितर म्हजी गाडी रावली आपटल्ली जाल्यार कितें जाता जाल्यार आमकां जावं जायना ह्या अवघडांतलें. अशेंच म्हज्या भावनान भयणीनो हो एक उडास जावंक बरो कितले आमकां देवान राखलां आनी सांबाळ्ळां हाचो आमी उडास येदोळसो जायत तो काडला. सदांच ताका आमी अर्गां दिवं फावो. सांजुदाच्या मजतीन तुमकां कितले उपकार मेळ्ळ्यात देखूनच तुमी ताजे थंय व्हरतो मोग हुस्को आनी बाबार्थ विश्वास दवरून ह्या नोवेनाक तुमी येवनूच आसात, मागण्याक तुमी येवनूच आसात. कित्याक जेजूचो मोग आसो तो आपोस्तल, जेजूचो तूं सोयरो. जेजू विशयान तो बरेंच जाण आसलो न्ही, जेजू सांगत आसो तो आसलो. तशें आसतना ताजे लागीं आमी मागिल्ल्या वेळार खंडी जावं दिनासतना रावत गे देव जेजू आमचे बसत विनंती करता तें खंडीत. मरियमायेन एक विनंती केली, वायन उणो पडलो म्हणून. जेजूचो वेळ भरती जावंक नातलो अजापा करचो. मरियेन सांगलें म्हणल्या खातीर न्हय, बापा लागीं ताणें विचारलें, समजून घेतलें, नियाळ केलो. हो ह्या घडये जर तूं अजापा खरी नाय जाल्यार म्हज्या आवयन सांगल्या बरी अवमान तांकां जाता, वायन उणो पडलो, अवमान जाता. हांगासर मोरयेन सांगलें इतलेंच. वगोस रावना ती, तक्षणां ती त्या तांच्या सेवका लागीं वेता आनी ह्या सेवकांक ती सांगता. तितल्यार वगत रावना ती, वसा तो कितें सांगता तें तुमी करा. तिका बरोवसो आसलो तो खंडीत जावन ह्या कश्टांतले ह्या अनवरांतले राखून व्हरतलो तो. ताका ती सगत आसा, कळीत आसा, मस्त अजापा ताणें केल्ली आसात, मस्त बरेपण ताणें केल्लें आसा आनी ताका देवान ती सगत दिल्या. पूण आतां सुरूच एक अजाप करूंक एक अवकाश आनी तें उणो पडलो वायन. मोगाच्या भावनान बेणीनो मोरी माय म्हाकाय तुकाय सांगता, तो कितें सांगता तें तुमी करा. आज सक्रामेंतांत आसलो जेजू, ताजी उतरां आमी आयकलीं, देवाची उतर आमी आयकलें, नवेन आमी केलें, मागणें आमी केलें. तो आमकां कितें सांगता. आज घरा येताना आमी व्हरूंक आसा, आमी घरा येताना व्हरूंक आसा. आमी येताना आदीं मार्केटीक कणग्यो आनी कालें घरांत जाता हप्त्याक येवटी मार्केटीक व्हरचें आसलें आमच्या मालगाड्यांनी, भरून व्हरचें. फाटीं येताना जाय जाल्लें सामान घे, मासली घे, हाडून आमकां येवचें आसलें. आज आमी हांगासर ह्या देव तेंपलाक येतानाय आमी भरून हाडून येता, खाली येना. आमचो भावार्थ आमकां कितें गरज आसा हें सगळें हेरांचे गरजेक आनी कितें हें सगळें आमी हाडून येता आनी हांगा हाडून देवाच्या त्या तेंपलांत ह्या आल्तारी मुखार देवा मुखार आमी तें समर्पण करता आनी थंयसर हाडून आमी दवरता. देव तें बेसांव घालता, आमकां तो आशिर्वाद दिता, आमकां तें मागिल्लें मेळटा. आनी फाटीं येताना आमी कितें व्हरता. ताणें कितें आमकां सांगलां, ताणें आमकां कितें सांगलां. मोरी मायन सांगल्या बरी, तो कितें सांगता तें तुमी करा. तो कितें सांगता, ताणें कितें सांगलां तें हांवें घरा येताना ओरिजे. आदल्यांनी मासली हाडून एका हप्त्याक आमकां मासली जाताली, सुगी मासली आनी खंयची मासली म्हणून ना, खालें मेळ्ळें आनी येवचें आसलें मार्केटीन. आज ही मार्केट न्ही, सोबयान व्हडलें दायजाचें जेवण तयार करून ताजें उतर आमकां दिवन, समाधान दिवन, संतोश दिवन आमकां घरा धाडटना आमी ताणें सांगलें एक वाक्य जावंक बरो, एक शब्द जावंक बरो, म्हज्या जिवितांत कितें गरजेचें आसा तें हांवें विसरून काडचें आनी तें हांवें घरा व्हरचें.
तर ही चिंता आमी मतीन दवरतना मोगाच्या भावनान बेडीनो देवाक आमी हरशितना आमी सगळे समर्पण ताजें आमी करूंक जाय. आमकां जिवीतच देवान दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा. ताजें समर्पण जेजू सगळोच तुका आमी समर्पिता आनी तुका आमी अर्गां दिता. सगळोच जेजू समर्पिता म्हणलें कदार आमी आतां म्हणया. उबे रावया. Solo Jesus समर्पिता कुशेसरा ओसिता सदा स्मोकनाचे पातीव ताजे स्तना जियेता सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व स्वाका सर्वंदारा समर्पिता सर्व संगीता सर्व संगीता सगळं स्माका सर्वंदारा हांव समर्पिता. सुमया जेजू म्हजें सगळें समर्पण तुका हांव दिता. म्हाका दिलाय ही कूड तुज्या हातान हांव समर्पिता. सुमया ह्या कुडींत म्हाका दिल्याय ते विश्वे हांव तुका समर्पिता. सुमया म्हाका चिंतूंक सकत म्हाका मेंदू तुवें दिलाय आनी जें कितें बरें चिंताप आसलें तोंडांत उसारूंक म्हाका जीब तुवें दिल्याय आनी तें उसारलें म्हज्या काळजांत येवच्याक म्हाका काळीज तुवें दिलाय. ह्या काळजांत भायर सरचो तो मोग सोडदोड बक्षणें आनी एकामेका सुदारसून वरचें भाग तुवें म्हाका फोव केलाय. सुमया हें सगळें तुका आमी समर्पिता. तुका समर्पिता. सुमया आमकां तुवें कान दिल्याय आनी हे कान हेरांची बोगडां आयकोंक हेरांचे कश्ट आयकोन समजून घेवंक आनी सांगत आस बरें आसलें आमी आयकोंक. सुमया जेजू तुवें आमकां तोंड दिलाय उलोवचें सकत दिल्याय. कश्टांत आसलेल्यांक बुजवण दिवंक दोन उतरां म्हज्या तोंडांत येवच्या खातीर हेरां कश्टांत आसतना तांकां समाधान करच्या खातीर म्हाका तें उलोवचें सकत तुवें दिल्याय. सुमया तुवें दिल्याय सकत. सुमया दोन दोळे हे दोन दोळे तुवें दिल्ले बरें आसलें हांवें पळोवंक आनी हें पळोवंक आत्मीक दोळ्यांनी तुका देखूंक सांगत आस हो संपूर्ण तुजो मोग भोगूंक केदोर ते बाग. सुमया तुवें आमकां दिलाय तुका आमी हे दोळे समर्पिता. तुका समर्पिता. सुमया आमकां दिल्ले हात हे हात 10 बोटां जोरून 5 बोटां तोंडाक व्हरूंक मात्र न्हय हेरांक कुमोग करूंक मुखार सरून तांकां आदार दिवंक तुवें म्हाका हात दिल्याय. कश्टांत आसलेल्यांक हात दिवन उखलूंक तुवें म्हाका हात दिल्याय. सुमया विविध रितींनी ह्या हाता मारिफात बरेंपण करूंक तुजें राज प्रगटूंक
म्हाका तुवें दिल्ल्या वर्त्या देण्यांक हांव तुका अर्गां दिता सोमिया. म्हाका दिल्या ही तुवें पांयांक सकत सोमिया. ही पांयांत सकत म्हजो जीव सगळो ह्या पांयाच्या सक्ते वरवीं तो हांवें ववयताना ह्या जिवांत म्हजो आत्मही आसा. जायते फावटी कश्ट अनवरां पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार हांवें कश्टान अशें धैर्यान आसाशें ही पांयाची सकत आत्मेक सकत जावन तूं म्हाका बदलिताय. ह्या पांयाच्या सक्ते मारिफात हेरां सांगता हांवें सोलोंक बऱ्या वाटेन हांवें सोलोंक बऱ्या देख हेरांक दिवन हांवें सोलोंक तुवें म्हाका दिल्याय हे पांय सोमिया. हे तुका आमी समर्पिता सोमिया. समर्पिता आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक तुज्या पांयांत तळा सोमिया. आमचे आवय बापय भाऊ भयणी आमचे इश्टमंत्र आमचे शेजारी सर्व मेळून आमी एका काळजाचेर एका मनाची जावन जियोवन आसतना तांणी आमकां दिल्ल्या सर्व बरेपणाचो उडास काडून तांकांय तुज्या पांयां तळा समर्पिता हांव सोमिया. तांचे कश्ट तांचे पिडा शिडा तांचे अनवरां हे सर्व तुज्या पांयां तळा आमी समर्पिता हांव सोमिया. समर्पिता हांव सोमिया. आमच्या पवित्र सभेंत आमकां दिल्ल्या सर्व घोवळ्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पिता हांव सोमिया. आज हो पवार्थ आमकां जिवाळ आसा जाल्यार ह्या पवित्र सभेक तुवें सांबाळलेल्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या बळान तुवें घटाय दिल्ल्या वरवीं पाप साहेब गवळी आनी याजक आनी धार्मिकां ह्या मुखांत्र तुजो पवार्थ तो तुजे ते अखंड पवार्थान जिवाळ दवरच्याक तुवें दिल्ल्यांक आमी ल्हानतावन अजून पर्यंत मरता पर्यंत आमकां तांणी सांगात दिवचो आसा. ह्या सर्वांक तुज्या पांयां तळा आमी समर्पिता हांव सोमिया. तुज्या खुशे प्रमाणे तो वावर करूंक सांजुदाच्या मजतीन आनी सर्व हान बडव्याच्या पवित्र आत्म्याच्या बळान हो वावर निरंतर करूंक ताका सक्तीन तूं बर सोमिया. समर्पिता हांव सोमिया. सगळी आमची जिणींच तुका. सोमिया जेजू आमी जायते विशयांत जायते संगती विशयांत आमी आठवो केलो. तुका आमी अर्गां दिली तुजी होगळीक गायली तुजी स्तुती आमी केली आमचे जिवी तुका समर्पिले. तर आतां थोडी आमची गरजेची थोडी आमची मागणी कितें आसा जाल्यार ती आतां तुका आमी दिता हांव सोमिया. ती सर्व तूं स्विकार कर आनी ही मागणी आमची आयक. आयक म्हजे मागणे. आयक म्हजे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. आयक म्हजे मागणे सोम्या देवा उदार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा. सोमिया जेजू तूं आमकां पवित्र तेलान मागलाय आनी ಎಂತ पवित्र तेल पिडेस्तांचे खातोत गरजेवंता बसत कश्ट जाल्यार बसत आत्मीक त्राण घटाय आनी कुडीक भलायकी जोडच्या खातीर तें आसा केलाय. हें आमी सोडूंक आमकां तुज्या कृपेन बर.
पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये लाभयम का तुझी कृपे देणी लाभयम का तुझी कृपे देणी बोळाधिकर आमची अस्कझिणी बोळाधिकर आमची अस्कझिणी बोळाधिकर झिणी पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये कुटुंबाची येऊ कमी माया मोगा कुटुंबाची येऊ कमी माया मोगा लाले मागताव लाभय तुझी कृपा लाले मागताव लाभय तुझी कृपा लाभय तुझी कृपा पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये पवित्र आत्म्या कृपे सागरा आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये आमचे तू देवोन ये हालेलुया 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 सुमिया जेजू तुझे आशीर्वाद आम्ही घेवंक येता तुझे आशीर्वाद पडोवन दी आमच्या सर्व अक्रिस्तांव भावंडांचेर अक्रिस्तांव म्हळ्यार तेय देवाक पातयेतात पूण तरी क्रिस्ताक ते विश्वास दिनात पूण तरी खऱ्या देवाची वळख म्हणलें तांकां आसूं दी तांच्या सांगात आमी जियेता आमच्या भारत देशांत आमकां हें वर्तेक देणें तुवें समाधानेन जियोवचें तसलें भाग फावो केलां आमी ल्हान थावनी येदोळ पर्यंती आमच्या हिंदू या क्रिस्तांव भावंडा सांगाता एकामेकांक सुदारसून जियोवचें तसलें भाग तुवें आमकां फावो केल्लें त्या खातीर आमी तुका अर्गां दितना तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी भोव करून आतांय आसच्या सर्वांचेर आमी जिवच्या क्रिस्तांव मातने अक्रिस्तांव भावंडाचेर तुजो आशिर्वाद घाल हांगा भवारी आसात आमच्या कुटुंबाच्या भवारी आसात
खऱ्या देवाची वळख आमकां सगळ्यांक ही गरज आसा ती आमच्या जिणे मार्फत ती तांकां दिवंक आमकां नव्या बळान आनी आशिर्वादान भर सोमया. आमच्या जिविताच्या बऱ्या देखी वरवीं तुका ती वळखतात आनी की सडीत मापान तुका वळखो मात न्हय. तुजें उतर आयकूंक सगळ्या संवसाराक जिवीत दिवचें तसलें उतर तुज्या पुता मार्फत पवित्र पुस्तकी तुवें दिल्लें तें तांच्याय धर्मग्रंथांत तलें दिलां तें. अशें सगळें पाळून एकच देवाची भुरगीं म्हणलें समजून घेवन आमी सगळ्यांनी तुज्या आशिर्वादान भरून संतोशान जी अशें आमकां तूं फावो कर. तुजे आशिर्वाद पडूं ती हांगासर आसलेल्या सर्व आमच्या भावंडांचेर तांच्या कामाचेर वावराचेर तांच्या पिडेचेर कश्टांचेर तांच्या परगांवांत आसलेल्यांचेर घरा आसलेल्यांचेर आमचो मोग करतल्यांचेर आमचो राग करतल्यांचेर द्वेश करतल्यांचेर हो आशिर्वाद पडोवन सुमया. आशिर्वाद पडोवन आमच्या सरकारी सर्व अधिकाऱ्यांचेर आमचे सेवा करतल्या सर्वांचेर तुजो आशिर्वाद पडोवन दी सुमया. आशिर्वाद पडोवन दी हांगासर आमच्या सर्व भक्तिकांचेर. येद्या व्हडा सक्रामेंता वेळें गायन आमी करया. येद्या व्हडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करुया. पूर्विल्या त्या रूपां बघा नव्यो रिती आदार्या. सोलवण वेचास्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या. जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जा. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हसिता. तुका दोघांच्या स्पिरिता समसमी ना भरता. प्रार्थुया. येसु म्या जेजू ख्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमी दयेन फावो कर. जो जे दारा जोड चलयताय सासनाच्या सासना. सगळे आमी उबे रावया. आमी सेवंकेच्या जेवणाचेर आनी जेवण वदकसून दिल्ल्या ह्या भावंडांचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. प्रत्येक जाणांचें जेवण दिवंक आमकां कुमो केल्या. जेसन डेल्सिया जॉय साल्डाना पवित्र काळजा वाडो तशेंच ब्रिन्सिया मस्कर्नस पवित्र काळजा वाडो आनी हें जेवण तयार केलां पवित्र काळजा वाड्याघरांनी. वाड्याची गुरकार्ण प्रतिनिधी वाड्याघरां खातीर एक घडीभर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आयचो व्हरतो दीस तुवें आमकां फावो केलोय. नोवेनाच्या 4थ्या दिसा ह्या पवित्र थळार तुवें आमकां हाडलें. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. तुका आमी दिन वाचता. तुवें आमचेर वतल्या आशिर्वादान केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमी तुका दिन वाचता. प्रत्येक जावन तुज्या पुता मार्फत तो व्हरतो उपादेश देवाचो पेल्याचो मोग करूंक आनी त्या मार्फत आमचें जिवीत बरोवशाचें जिवीत रुपीत करूंक तुवें आमकां आदार दिलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता दिन वाचता. ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर तुजो उपकार आमी आठयता
आणि या पवित्र घडये आम्ही संकवेच्या या जेवणाचेरी तुझे विस्तार आशीर्वादां घाल हे जवान तूं पवित्र कर हे जवान व दग सुंकुमो केल्ल्या या भावंडांचेर तुझे आशीर्वाद आवत तांकां बळ भलायकी दी मोतीक समाधान संतोष दी तांच्या दिसपट्ट्या वावराचेर तुझे आशीर्वाद आवत सदांच तुझ्या मोगान तांकां सांबाळ तांच्या बऱ्या मनाक आसरवंट्यांनी प्रतिफल दी हे जवान आज तयार करूंक वावंट काडिल्ल्या पवित्र काळजावाड्याचे गुरकान प्रतिनिधी वाड्या घरांचेर तुझे विस्तार आशीर्वाद आवत तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक सदांच तूं राख आनी सांबाळ तांच्या बऱ्या मनाचो फळ हे जवान तयार जाला आसता तांकां तसो प्रतिफल तूं सदांच दी हे जवान आमी सांगता सेवूंत आसतना ह्या पवित्र थळार तुजें वर्तें देणें जावन आमी घेवंक आनी ह्या देण्या मारिपात बळ भलायकी बरेपण आमच्या कुडींत जिवितांत वाळय ह्या जेवणा मारिपात आत्मीक घटाय आमकां दी आनी त्या मारिपात तुवें आमकां दिल्लें जिवीत आनी मिसां आमी तें भोव अपुर्बें जियोन तें जारी करूंक वावरूंक आमकां करपा दी हें जवान आज आमी सेवूंत आसतना ह्या संवसारांत जवान नासतना बुकेवच्या भोवणांचोय उडास करतना बऱ्या मनाच्या मनशां मारिपात तांकांय एका जेवणाची कृपा तूं लाभय म्हूण आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन. मोगाळ भवन आनी भयणीनो आयचे भक्तीपण सलोवन कुमो केल्ल्या बाप आल्फ्रेड पिंटो कटील भुरग्याचे वेगा तांचो तुमच्या समेस्त तांच्या तर्फेन हांव उपकार बावरता तांकां देव बरें कर म्हणटा जोरान एक ताळयो दिया मोगाचें तशेंच आज वजंत्र खेळोन आमकां कुमो केल्या भाव मॅक्सिम भावाकी ताका देव बरें कर म्हणटा परत आज दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनल तांणी लाईव्ह टेलिकास्ट केला तशेंच डिवायन वर्ड TV तांणी हें कार्य आयचें आत्मीय कार्य लाईव्ह टेलिकास्ट केलां तांकांय हांगासर कुमो केल्या तांच्या ओनरांक तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आज परत व्हडा संख्यान ह्या पवित्र थळार येवन आयच्या ह्या भक्तीपणान वांटेली जाल्ल्या तुमकां हर एकल्याकी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां सांजूत देवाच्या मजतीन तुमच्या जिवितांत तुमच्या कुटुंबांत वाडोवन दी म्हणून हांव मागता परत सगळ्यांक देव बरें करूं निमाणें गीत आमी गावया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया मोगाळ पुता सवे हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां भगवंत सांजूत देवा आम्हा पासत विनंती कर भगेन कुसाचे कुरबे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र